2 मेयापासून चालीक लायिल्ल्या पे पार्किंगाचो घोळ राज्यांत चालूच आसा. पणजेच्या 18 रस्त्यांचेर ह्या मोहिमेक सुरवात जाल्या. हातूंत 18 जून रस्तो, चर्च स्क्वेअर, पांडुरंग पिसुर्लेकार, डॉ. R.S. रस्तो, टी.बी. कुन्ना रस्तो, मिनेझीस ब्रागांझा रस्तो, डॉ. गोविंद वैद्य रस्तो, भोसले स्क्वेअर, स्वामी विवेकानंद रस्तो, A.B. रस्तो आनी हेर बारीक रस्त्यांचो आस्पाव आसा. पूण अजून फक्त 4-5 रस्त्यांचेरच ह्या उपक्रमाक सुरवात जाल्या. ह्या पे पार्किंगाचो घोळ बेगिना बेगीन बंद करपाचो यत्न चालू आसा. तशेंच बुधवारा पासून रस्त्यार पार्किंग करपी सुवातेक रंग काडपाच्या कामाक सुरवात जातली. पे पार्किंग म्हण सूचना दिवपी तकटे लावप जातले. त्या भायर म्हयन्या भितर पे पार्किंगाचो घोळ सुटावो जातलो आनी हो उपक्रम योग्य रितीन कामाक लागतलो, अशी माहिती पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी दिल्या. Pay parking is in full swing. In another 1 month, everything will fall in line. By Wednesday, we'll start thermostat painting on the roads, where people will be able to park their cars in a certain angle. Scooters will be parked in a certain angle. By Wednesday, the road painting will start, thermostat road painting. And also, we will start fixing the extra no parking boards. Within a month, everything will fall in line. I request the public of Panjim to please cooperate with the CCP and to please cooperate with the contractor. As such, nobody has complained to us. Okay, how many phases you have started now? Mostly everywhere we have started. Everywhere? Yeah. Certain places we have not put a board. By Wednesday, we should start putting the board. By the weekend, everything will be complete. Painting and the board. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार.